class 5th and for primary students. Actually, today is the first day of new academic year. For other classes, although we have started classes in April it was more of a bridge course. So actual classes, actual teaching will be started from today. So today we have welcome our students by welcoming them. त्याची आरती जी करता आम्ही ट्रेडिशनल तशा प्रकारे आरती करून किंवा नंतर भुरग्यांनी देवी माता सरस्वतीक नमस्कार करून एंट्री केली. And thereafter today during our assembly our PTA has come and they have felicitated all the teachers for 100% result. So there are last 20 years we are getting 100% result and it is a qualitative result. त्या खातीर दर वर्सा PTA येताच तेच प्रमाणे ह्या वर्साय PTA येवन they have given one sapling म्हणजे काल जो आमी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट केला तसो स्कुलान एनवायरमेंटल एक्टिविटीज खूब करता. एज अ पार्ट ऑफ दॅट दे हॅव गिवन वन सॅपलिंग टू ऑल द टीचर्स. इट वॉज अ पार्ट ऑफ फेलिसिटेशन फॉर द टीचर्स. एक्चुली वी हॅव नोन फॉर द वेरियस एक्टिविटीज आणि इमिजिएटली आता फाल्यांच्यान सगळे एक्टिविटीज सुरू जातल्यो. फ्रॉम ट्यूजडे ऑनवर्ड्स वील बी स्टार्टिंग योगा प्रॅक्टीस. देन सम एनवायरमेंटल एक्टिविटीज ऑल्सो वी डू सीड बॉल एक्टिविटीज असो किंवा आमच्या कॅम्पसाच्या आजूबाजूक तेंकां हें आसा एरियाज आसा थंय झाडां लावप मागीर गॅदरींग आसत किंवा एकाडमिकाच्योय खूब एक्टिविटी आसा. अशें सगळे खातीर भुरग्यांचे जे वेलकम करपा जाय ते वेलकम केल्लें आसा. हांव गोंयभराच्या सगळ्या भुरग्यांक आव्हान करता की त्यांनी एकाडमिकान खंय कमी पडचें न्ही किंवा तेच बरोबर आतां NEPचे प्रमाण जो ऑलरावंड डेवलपमेंट म्हणटा हॉलिस्टीक जो आसा डेवलपमेंट ऑफ द चायल्ड तेच्या खातीर सगळ्यांनी एफर्ट्स घालचे. कारण खंयच शॉर्टकट मारपाचो प्रयत्न करचो न्ही बिकॉज दीर इज नो सबस्टिट्यूशन फॉर हार्ड वर्क. म्हणजे आत्तां आमी न्यू जनरेशनान स्मार्ट वर्क म्हणटा पूण स्मार्ट वर्का बरोबर जर हार्ड वर्क नसत जाल्यार तें कांय हें ना. त्या खातीर तशा प्रकारचे हार्ड वर्क करचें आनी आपले गोल्स सेट करचे आनी एवरीबडी शूड ट्राय टू अचीव द गोल्स. सो आय वीश ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टुडंट कम्युनिटी इन गोवा. थँक्यू. सर सद्याक मॉन्सून सिजन स्टार्ट जाला. एज अ प्रिंसिपल तुमी कितें प्रिकॉशन घेतले स्कुला खातीर? प्रिकॉशन्स म्हणजे कितें करता आमी की स्पेशली कांय भुरग्यांची टिम्स आसता. एक म्हणजे मेन वेक्टर बॉर्न डिसीज जावचे न्ही किंवा हांगासर हें जावचें न्ही त्या खातीर स्कूल प्रिमायसिसान रेगुलर विकली एकदां कांय स्टुडंट्स मॉनिटर्स कांय पेरंट्स कांय टिचर्स तेजे नोडल केल्ले आसा टीम केल्ली आसा एक नोडल टिचर दिवन. सो दे सीट मागीर मोठो पावस येता तेन्ना मागीर आमी पेरंट्सांक गाडयो भितर हाडपा एलाव करता. म्हणजे अदरवायज आमच्या पेरंटांक गाडयो भितर हाडपा एलावड आसना. पूण सगळें अशें किंवा भुरग्यांनी भिजचें न्ही म्हणजे त्या खातीर बसीस आमच्यो डायरेक्ट कॅम्पस मेरेन भितर हाडटा आमी. हे सगळे पावसान जी प्रिकॉशन्स घेवपा जाय ती घेता आनी ज्यो ज्यो गजाली त्या टायमार येता त्या प्रमाण हें करपा खातीर ती एक आमची टिचर्सांची अशें प्रत्येक कितें केल्लें आमी टिचर्सांचे ग्रुप्स केल्ले आसता आनी एक डेडिकेटेड टीम अशे प्रकारचे जे कितें हें येता लास्ट मोमेंट ऑन द स्पॉट कितें डिसिजन्स घेवचे पडटा तेच्या खातीर ती टीम तयार आसता. सर स्टुडंट्साचो एकेडमीक इयर स्टार्ट जाता तांकां तुमचो मॅसेज कितें आसतलो? म्हटलं तशें की दे शूड सेट द गोल अँड डू हार्ड वर्क. आनी एक गजाल आमी सगळ्या भुरग्यांक सांगता ती म्हणजे रिडींग करा. कित्याक बिकॉज ऑफ दीस स्मार्टफोन्स रिडींग कमी जाल्लें आसा. सो रिडींग करचें भुरग्यांनी म्हणजे आमी करता आमी आमच्या रिडींगवाल्यांक सुद्दां इन्सेंटिव्स दिता रेगुलर. सो इन्सेंटिव्स मेळो किंवा ना मेळो स्कुलांच्यान इन्सेंटिव्स मेळना जाल्यार सुद्दां तुमच्या इंटलॅक्च्युअल डेवलपमेंटाच्यान नक्कीच रिडिंगांतल्यान भुरग्यांक फायदो जावचो आसा. त्या खातीर भुरग्यांनी रिडींग करचें आनी नवीन NEP प्रमाण जे एक्टिविटी बेज लर्निंग म्हटल्यार कॉन्सेप्ट बेज लर्निंग आसा कॉन्सेप्ट समजून घेवपा खातीर जे प्रयत्न करपाक जाय ते भुरग्यांनी करचे अशा प्रकारची एक अपेक्षा. सर आज फर्स्ट डे भुरग्यांचो ते ऑल प्रेझेंट भुरगीं आसा अशें दिसता. आत्तां हांव एटेंडन्स घेवना पूण आसता चडशी कित्याक न्ही भुरग्यांक एक उत्सुकता आसता सगळ्या नवीन फ्रेंड्स परत मेळटले म्हणून त्या खातीर एटेंडन्स बरीच आसता फर्स्ट. एक्झॅक्ट एटेंडन्स घेवना अजून पूण 5-10 मिनटान एटेंडन्स मेळटली पूण आमचे कडेन नॉर्मली आसता 100% एटेंडन्स चडशी आसता.